ते आमचे अँकर्स तसेच सब एडिटर्सा कडल्यान आमी जाणून घेऊया। ही वसणुकीतल्या प्लॉटांची पावणी 1 जानेवारीपासून सुरू जातली। डबल ट्रॅकिंगाचो इश्यू जो अजून तसोच प्रलंबित आसा। गोंयांत सुद्दां तांचे बद्दल अवेअरनेस जावपाची खूब शक्यता। फुडल्या शिक्षणीक वर्साक सावन उजो पालोवपी दळ आपत्ती वेवस्थापनाचो अभ्यासक्रम जो आसा तो सुरू जातलो। अशा घडणुकांनी आमच्या पर्यटन क्षेत्राचेर हाचो परिणाम जाता। पोलीस स्टेशनाच्या इमारती खातीर जागो निश्चित केला। नमस्कार गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम लाईव्ह बुलेटिनाक तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज दिसभर खंयच्यो घडामोडी जाल्यो ताचो आमी धांवतो नियाळ घेवया। सगळ्यात पयलीं आमी या ऐश्वर्या कडेन आनी ताच्या कडल्यान जाणून घेवया आयची अपडेट। आयज सकाळी पणजे स्मार्ट सिटीच्यो इलेक्ट्रीक बसी आसा पळय त्यो बंद आशिल्ल्यो। ताचें कारण म्हळ्यार जे बसीचे चालक आसा ड्रायव्हर आसा तांकां दिवाळीचो बोनस तशें तांचो पगाराचो प्रस्न आशिल्ल्यान आयज सकाळी तांच्यांनी इलेक्ट्रीक बसी आसात त्यो बंद दवरिल्ल्यो। मात कदम अधिकाऱ्यांनी तांकां ह्या बोनसाचो तुमचो प्रस्न सुटावो करतले अशें आश्वासन दिले उपरांत तांच्यांनी आतां सद्या बसीक बसी सुरू केल्ली आसा। देखून प्रवाशांक जे कितें त्रास जाला ताच्या खातीर तांणी माफी मागिल्ली आसा। हाची बातमी सविस्तर तुमी 7 वरांचेर पळयात। तशीच दुसरी जी बातमी आसा ती म्हळ्यार आके स्टेशन रोडा कुशीक आशिल्ल्या फुटपाथीचेर सद्या बुरशेपणां जाल्लीं आसा। फुटपाथीचेर भिकारी तशेंच बेबद्यांचो वावर वाडला। हाका लागून थंयच्या थळाव्यांक बरेच त्रास जाता। देखून संबंदीत प्रशासनान हातूंत लक्ष घालचें आनी जे बेबदे आनी भिकारी आसा फुटपाथाचेर तांचेर जाता तितले बेगीन कारवाय करची अशी मागणी थंयच्या थळाव्यांनी केली आसा। देखून ह्यो दोनूय बातम्यो सविस्तर तुमी 7 वरांचेर पळयात। आनीक एक म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार आयज न्हयबाग पेडण्या परसकडे वाठारांत एक फारपेट जाल्लो आनी हो फारपेट आसा तो रे वेवसायाच्या वादांतल्यान जाल्लो आसा आनी ह्या फारपेटीन 2 कामगार बिहारचे आसा ते गंभीर जखमी जाल्लेले आसा आनी तांकां देखून तांकां उपचारा खातीर जीएमसीत भरती केल्लेले आसा आनी ह्या प्रकरणात जे कोणाचो आस्पाव आसा तांचेर कडक कारवाय करपाचे जे निर्देश आहा ते मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्लेले आसा। फुडली अपडेट घेवपा खातीर आमी या दिप्ती कडेन। संजीवनी साखर कारखानो बंद केल्यार 5 वर्सां पुराय जावन गेल्ली आसा। तशेंच सरकारान जे शेतकार आसा तांकां लुकसाण भरपाय दिता म्हणून सांगिल्लें तेवूय तांकां दिल्लें आसा। पूण आतां हाचे फुडें तांचो फुडार कितें असो प्रश्न जो आसा तो गोमंतक ऊस उत्पादक संघटनेच्या अध्यक्ष राजेंद्र देसाय तशेंच हेर वांगड्यांनी उपराशिल्लो आसा। तांणी आयज बसका घेवन सरकारान तांकां ह्या विशींचें लेखी आश्वासन दिवचें अशी मागणी तांणी केल्ली आसा। ही सविस्तर बातमी तुमकां गोमंतक टुडे बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली। आनी एक म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार बोरी पुलाचें जें काम आसा तें सद्या नेटान सुरू आसा आनी ह्या पुलाचें जे एके सायडीन जें बॅरींग घालपाचें काम आसा तें पुराय जालें आसा। दुसरे वाटेन बॅरींग घालपाचें काम चालू आसा आनी सद्या त्या पुला वयल्यान जी अवजड वाहनांची येरादारी आसा ती बंद केल्या आनी फुडल्या सप्तकांत म्हळ्यार 2 नोव्हेंबराक ह्या पुलाचें दुरुस्तीचें काम पुराय जातलें अशी सुत्रांची म्हायती आसा। सविस्तर बातमी 7 वरांचेर पळयात। फुडली अपडेट घेवपा खातीर या समरिता कडेन। मडगांव बाजारा भायर बेकायदेशीरपणान लोक आपली शॉपां घालून विक्रो चालू आसा त्या खातीर भितर बसपी मार्केटांत तांकां खूब त्रास सोंसचो पडटा। ह्या खातीर बाजारकारांनी सगळ्यांनी मेळोन सीओक निवेदन सादर केलां की हो प्रस्न जाता तितले बेगीन तडीक लावचो म्हणून। सीओन सांगलां आपूण अभ्यास करून हो प्रस्न तडीक लावपाचो यत्न करतलो म्हणून। सविस्तर बातमी तुमी गोमंतक टीव्हीचेर पळयात। आनी एक म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार ते दीस आयतारा दीस करंजळे दर्यादेगेर एक खाजगी इव्हेंट जाल्लो ओशन मॅन म्हणून आनी हो ओशन मॅन इव्हेंट जाल्लो तेन्ना रापणकारांनी थंयसर मदीं हो ओशन मॅन इव्हेंट बंद उडयलो आनी हे विशीं ट्युरिजम डिपार्टमेंटाक तशेंच फिशरी डिपार्टमेंटाक कांयच कळनासतना हो इव्हेंट आयोजीत केल्लो। तशेंच संबंदीत ट्युरिजम डिपार्टमेंटान आतां ताचो जो आयोजक आसा इव्हेंटाचो ताका 50,000ची फायन घातलेली आसा आनी 15 दिसां भितर ही फायन भरपाची ताका शिटकावणी दिल्लेली आसा। तर आतां तुमकां ह्यो सब एडिटरांनी आनी एंकर्सांनी बातम्यो सांगला ते तुमी 7च्या बुलेटिनाक नक्की पळयात। इतले म्हणून हांवें न्यूज रूम बुलेटीन हांगा सोंपयता। कॅमेरामॅन यश आडारकरा सयत हांव उत्तेजा गावस। गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लाईव्ह बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक येवकार। आज दिसभरान खंयच्यो घडामोडी घडल्यात ते आमचे अँकर्स तसेच सब एडिटर्सा कडल्यान आमी जाणून घेऊया। ही वसणुकीतल्या प्लॉटांची पावणी 1 जानेवारीपासून सुरू जातली। डबल ट्रॅकिंगाचो इश्यू जो अजून तसोच प्रलंबित आसा। गोंयांत सुद्दां तांचे बद्दल अवेअरनेस जावपाची खूब शक्यता।
फुडल्या शिक्षणीक वर्साक सावन उजो पालोवपी दळ आपत्ती वेवस्थापनाचो अभ्यासक्रम जो आसा तो सुरू जातलो. अशा घडणुकांनी आमच्या पर्यटन क्षेत्राचेर हाचो परिणाम जातात. पुलीस स्टेशनाच्या इमारती खातीर जागोय निश्चित केला. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर